हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आमचो सगळी बरी आहा, आमी बी सगळी बरी आहा. आनी आमी वयताय आतां मारगांव. बाबा आनी डॅडी वयता. बायकूय व्हरना, कारूय व्हरना, बसी वयताय. चड इम्पॉर्टंट काम आहा तें, ताका बाबाकूय व्हरता. बाबा रावपा ना, रडटलो. आनी तांकां बी घरा कडेन खूब काम आहा आयज, ताका लागून तो मस्ती करता. तांकां काम करून दिवपा ना. रडटा आयकयला आसतलो, तांकां मस्ती करता, तांकां काम करून दिना. ओके, सो आमी बसी वयता आनी तुमकां दाखयता. त्या मार्गां वयताय आनी डायरेक्ट एक्सप्रेसार वयताय. आनी गाडी पणजे दवरले, बस स्टँडाचेर पार्क केल्या गाडी. आनी आतां वयताय आमी. एक बसी वचपा जाय न्हू, बस कंडक्टर विचारता ताका खूंय वयता काय म्हणल्यार बस. ते आटले बसीन वास्कोच्या बसीन कोण आहा हिंग दोग जाणां चेडूं वाचो तेका हाय बुटा लॉज येता. ओके, don't disturb. He's enjoying his bus ride. आता आमी दुसरी बसी येयले. ही इज एन्जॉयींग बस. मुदायचा नानी आनी बस ना कारान वयची म्हणल्यार नो नो ही मामा ओली बस नो कार. आनी आतां येयले आतां सुंटूर 10-15 मिनटां मागीर मेट्रो. काय जण पावली हिंगा काम आहा ताका लागून येयले. आनी आमकां हिंगा न्हू 2 जाली पावता म्हणल्यार बसीन. सो ते हांव रावताय मागीर मेळटा. मागीर काम जालें आनी आतां वयताय घरा. खायले कितें बाबा घेवन दिले, प्रॉफिट घेवन दिले बाबा. ना काय जोचो कॉलेजा बराबर खेळटा. ते गेले पॉंट काढले आयज. हॅलो हॅलो माय फॅमिली, कशी आहात तुम्ही सगळी? असं म्हणून मी सगळी बरी आहा, आमी बरी आहा. आनी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक म्हज्या घरकाराक तुमी जायती बेसां धाडली म्हणून. आनी तुमची घरा बी अशेंच सदांच बेसां आनी बरो म्हणून मागता देवा कडेन. आनी गॉड ब्लेस यू फॅमिली. आनी मसाल्याचे ऑर्डर म्हाका तुमी धाडली, ती धाडली म्हणून हे मसाल्याची ऑर्डर. आनी कसो लागलो तो मागीर म्हाका सांग. एशियात मसाला ऑर्डर येयलो म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबरानो. ते UK आहा, तेगे हजबंड येयलो आहलोलो. सो ती डिलिव्हरी दिल्या आमी. तेणे सांगलेलो आपलो हजबंड येयलो आहा म्हणून. ताका मातशी ऑरान तेगे नंबर बी दिलो. सो आज डॅडी डिलिव्हरी करून येयला. थँक्यू तुमकां अशीच आमकां ऑर्डरी दिताय म्हणून, आमकां हेल्प कोत्ता म्हणून सगळे सायडीच्यान तुमी आमकां. थँक्यू फॉर दॅट ऑल्सो. आनी आजचो परेज बोलो आहा हेटा बाबा तेकोडे. सो ते हेच ब्लॉगांक घायला. आनी हांव सिंपल ब्लॉग तुमकां हाल्या मागीर एक रेसिपी घालतले. मागीर हाल्या रेसिपी दाखयतली तेगेली
कोहली ती तुम्ही हाल्याचा ब्लॉग विसरो नाका चोवपा हाल्या मायगे रेसिपी येतो स्पेशल मायगेली रेसिपी येतो ती ब्लॉग बी कांय घालपाना तितून एक थोडो असो क्लिपिंग काडटलें हांव वयतलें हाडपा न्हू एपार ते करपाना हांव वयतलें तें कितें कितें सांगलां तें हाडपा सो हाल्या ती तुमकां रेसिपी दाखयतली एक आपली आनी 2-3 रेसिपी सांगता ती म्हाका कितें पोर्चुगीज टायमाची सो ती हांव खायनाय तशें एक सांगिल तें कहलें गे माय मास्टर डुकराचे गाईची मांस खूंय हाडटाले आनी तूं कितें सांग गे किमा करून बटाटे मॅश करून बटाट घालून मॅश करून 1-2 भाकरी कशी 1-2-3 करून हितून घालपाची पीठ बनायचे आवडना सो ती एक सांगेल जे आनी एक दुकरा मासाची रातभर कितें दवरूंक गे ते दुकरा मास गाई मासूच खंय ते मॅश करून कालपान मॅश करून कालापुरान ती भरूंक जाय तितू आनी एक रात दवरूंक जाय आनी एक रात दवरून दुसऱ्या दिसा प्रेशर कुकरान एक धाकटी बिर्याणीची बाटली घालून ती केळ्याची पानांनी प्रेशर कुकर शिजोवंक जाय हाड पोर्चुगेज टायमार रेसिपी न्ही गे ती आमकां करपा लायल्यार दाखोवपा तुमकां जाय जाल्यार सांगाय म्हाका ती पोर्चुगेज टायमाची ती रेसिपी ती बियारी बाटली घालून ओवरनायट दवरून जाय मांस जाय जाल्यार कमेंटार सांगा जाय जाल्यार मागीर ते कोण करून दाखयत तुमकां कित्याक आमी कोण बियर आमी ना घरा परीच एकलो आमगे फंक्शनाक गेल्यार पिता तूं ती मांस खायना कोरीत जाल्यार ती खाता जाल्यार करूंक जाता तूं खातली ती मांस खायना नुस्तें खायना कांय खायना ती ना तेन्ना सुनामी येयलेल्याक ती तशी जाल्या तेन्ना मागीर नाक जाल्यार येता न्हू नुस्त्याच्या पोटान हें मेवलें तें मेवलें तेंचोन तें सोडला पण नुस्तें सिलेक्टेड खात ती सुंगटां खाता तिसऱ्यो खाता ती चोरुसां खाता ती दुकरा मांस खायना ती चोरुसां खाता ती फ्रेश दुकरा मांस खायना ती चोरुसां ती स्टोर करून दवरताय न्हू सो ती खात ती मागीर ड्राय फीश खात ती कहलें ड्राय सुकें आनी तोहलें तेगे सिलेक्टेड सो तुमकां तें जाय न्हू तें ती रेसिपी सारे त्यो जाय जाल्यार तुमकां दाखयतलें हांव तुमकां कमेंटान सांगाय तेगे त्यो रेसिपी जाय जाल्यार पूण हाल्या एक रेसिपी येतली तुमकां वॅज ती चोया इसरो नाका हाल्या मायची रेसिपी चोवपाक ओके आनी आयज म्हाजो सिंपल ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो तो कमेंटार सांगा बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका टील देन बाय गायज